आजी आम्ही हांगा सुकृतेंद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठाना तर्फेन कल्पीचे बालवेदव्यास मंदिरांत आसाची कल्पी क्षेत्र वेदव्यासाल जन्मभूमी म्हणून आमगेल्या सुधीन तीर्थ स्वाम्यान साधारण 21 वर्स पुढे हांगा मंदिर तशीच काशी मठाचे शाखा मठ हांगा बांदिल्लो आसा. हे क्षेत्र पळयतना मस्त खूश जाता. हांव प्रथम बार येवचें हांगा. मस्त पटलें की हांगा येवका म्हणून. बट आजी देवान आमकां अनुग्रह केला. देवाल्या स्वाम्याला अनुग्रह निमित्त हे आमकां कॅम्प सुकृतेंद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठानाक स्वाम्यान अनुग्रह केल्या निमित्त आमकां आज हांगा येवच्याक अवकाश दिला. मस्त खूश जाता. इथं म्हणल्यार बालवेदव्यास मंदिर हांगा तुमी आतां भायर पळोवन अशें पुरो एक साधारण 300-400 चेडू हे मंदिरा सुत्त आसताची. हे क्षेत्रांत तूं स्वाम्यान तेन्ना सांगिल्ले प्रकार प्रति म्हयन्यान तूं बालभोजन वेवस्था आसा ते चेडवान हांगा घेवन हांगा ते भोजन घेवचें, प्रसाद घेवचे. तशीच तांकां संस्थाना लेखान कसले एक साना मठाचे एक उडगिरे अवकाश आमी करता आसाची. एक 3 दीस स्वामी पयरी 1 तारीख संजेर येवन पाविल्लो आसाची. 5 तारीख ते हांगा मस्त नमुन्याचे हवन कार्यक्रम, सत्कलशा कार्यक्रम घे, सानिध्य हवन कार्यक्रम घे, लघुविष्णू हवन कार्यक्रम तशीच व्यासमूल मंत्राचे हवन कार्यक्रम चलता आसा. मस्त जन हांगा आयिल्ले आसाचे आमगेले समाज बांधव. 4 दीस तुकून हांगा सगळे गांवतल्यांक लागीं सुತ್ತमुत्त आशिल्ल्या सर्व समाजाच्यांक आजी तांकां अन्नदान वेवस्थे स्वाम्यान वेवस्था केलेलो आसा. पाय दनपारा हे बालभोजन साधारण 300 जन 300 to 400 जन चेडू सಣ್ಣ चेडू म्हळ्यार 3 वर्स देखून साधारण 8 वर्स 9 वर्स ते चेडू हांगा येवन आमगेलो आतिथ्य स्वीकार करताची. तांकां ते स्वीकार करतना मस्त शिंया गांव कितले म्हळ्यार सकाळीं 11 गंटे 12 गंटे जाल्ले भायर येवचें जायना तितले कडकडे येवचें. बट त्या चेडवान एकडे तेकडे धांवतना आमकां मस्त आश्चर्य जाता. तशी स्वाम्यान अनुग्रह कसो केला म्हळ्यार आमकां स्वाम्याक मार्गदर्शन दिलां, आदेश दिला. चेडवांक पांय एक कंबळी तशीच तांकां माथे घालूंक एक स्कार्फ, माथे घालूंक एक टोपी, तशीच एक शाल, तशीच पांयाक घालचे सॉक्स, तशीच 5 नमुने बिस्किट्स, 5 नमुने चॉकलेट्स, एक फ्रूट अशी पुरा चेडवांक हांगा आयिल्ल्यांक दनपार 4 गंटेक हे दिवची वेवस्था स्वाम्यान अनुग्रह निमित्त आमी सुकृतेंद्र स्वामी सेवा प्रतिष्ठानाच्यान केलेलो आसा. हे इतलें दितना हे कंबळी म्हळ्यार आमगेल्या गांवांत जाल्यार त्या कंबळीक एक 300 रुपया अशें पुरो. हांगा आमकां कानपुरान देखून हाडले निमित्त प्रत्येक आयटम आमकां हारी चांग म्हणल्यार होलसेलांत मेळ्ळेलो आसा. एक साधारण एक चेडल्याक एक 500 रुपया ते हे कार्यक्रमाक आमकां खर्च जाता आसा. पक्कनी हृदय आमगेल्या समाज बांधवान सगळे तांकां मन आसा आमगेले निमित्त एक सगळे कोरका म्हणून मनांत दिसल्यार म्हगेलो नंबर आसा. हांव जगन्नाथ कामत 9845082646 9845082646 म्हाका कॉन्टेक्ट कोर येता. तांगेले अमृत आसतना तांगेले आसतना आमी घेवन ते चेडवांक आमी कसन दिता की तांकां आमकां एक सहकार केलेलो म्हळ्यार जाता म्हणून हांव सांगून सहकार दिलेलो सर्व जनाक आमकां प्रोत्साह दिलेलो सर्व जनाक. तशीच विशेश जावन आमके कॅम्प अनुग्रह केलेले सैमी स्वाम्याक हांव तांगेल्या चरणाक नमस्कार करता. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो ब्रह्मनिधये वासुदेवाय नमो नमः. आमगेले सद्गुरू सुधीन तीर्थ स्वाम्याले विशेष अनुग्रहान आमगेले भारतांतू सगळे प्रपंचाक एक व्यास स्मारक जावन घेवन हे यमुना नदी तीरांतू यमुना द्वीप भासकाय नमः म्हूण सांगचे. वेदव्यासाले बालस्वरूप सत्यवती जंगेरी बसिले एक चिंतन आमगेले स्वाम्याल मना येवन घेवन एक वृत्ताकारारी चक्राब्ज मंडल म्हणटात आमी तसले संकल्पारी हांगा अष्टदळ पद्म संकल्प करून घेवन एकक दळारी एकक देवाले चिंतन राम कृष्ण तशेंच वामन भार्गव तशें राधा कृष्ण हे नंतर महालक्ष्मी वेंकटरमण अशी सर्व देवांगेले एक संकल्प करून घेवन प्रधान मध्ये सत्यवती सहित पराशरा नाशिल्ल तसले बालस्वरूप वेदव्यासाने मनाक आयिल्लें तसले सुधीन तीर्थ स्वाम्यांनी हे व्यासाले जन्मस्थळ हय म्हूण खात्री करून घेवन जत्तरी तांगेले मनात आशिल्ले म्हणकेची हांगा सुखरूपारी स्वाम्याक मेळ्ळेले एक संदेश न्ही जाल्यार चिंतन हाजेन करतना एक भव्य जावन आशिल्लें एक चंद एक मंदिर हांगा यमुना नदी तीरांत जाल्लें. आमगेले इतिहासांत वेद प्रसिद्ध न्हय जाल्यार आमगे लोकप्रसिद्ध जावन आशिल्ले गंगा यमुना सरस्वती इत्यादी महानदी तीरांत आमकां येवन वास करच्याक
हांगा राबच्याक आमगेले घरा पशी चंद आशिल्ले दिसांनी सौकर्य आशिल्ले दिसाले एक पवित्र रमणीय एक प्रकृती सहित आशिल्ले दिसाले एक क्षेत्र हें हरिद्वार आसा पुरो तशेंच हें कल्पींत आशिल्ले दिसाले हांगा स्वाम्यान एक तपोवन न्ही जाल्यार आश्रम जावका अशी मना लेखून घेवन एक महाभारताक चारित्र्य न्ही जाल्यार हांगा बसून चिंतन केलें म्हण जाल्यार वेदव्यासान अवतार जावच्याक कारण जालें दिसालें क्षेत्र हें पराशर मुनीक व्हडलो ज्योतिशी तो ताका वेदव्यासान म्हळ्यार देवान अवतार घेवच्याक लग्गी आयला कालो म्हूण लेखून घेवन ते समयाक समजावन घेवन त्यांनी सत्यवतीक योजनगंधी म्हूण घेवन स्वीकार करतात शे निमित्त मात्र थंय स्पर्शान करताना दिव्य शिशु बालः हें कालप्रियाभिधम क्षेत्रम तन्मनाथ व निर्मलम कालप्रिया म्हणून सांगले यमुना यमाली भयणी सूर्याल धुव असल एक दिव्य क्षेत्र हें हांगा मस्त मंदिर असती सूर्यो इत्यादीक मस्त मंदिर असती हें सगळें जें आसलें एक तपोभूमी पुण्यभूमी जाल्यार कालप्रवाहांत संख्येचे एक कळण तिलें जलजलारीची पुनः उद्धार जावच्याक आमगेले सुधींतीर स्वामीन मनांत आयलं तसलें एक क्षेत्र हें तांणी हांगा येवच्याक केलें की कश्ट पावन येवन घेवन हे बालव्यासाक प्रदेश केली आमगे सगळेची एक मोठा मंदिर आसा पुरो न्ही जाल्यार खंय जलारीची एक बाल रुपारी देवार आराधन जेवचें उणें तातूंय खंयचें एक चिंतन मेळना तितलें तसलें एक बालस्वरूप वेदव्यासान हांगा स्थापन करून घेवन हांगा निरंतर विशेष पर्व कालान सगळं अन्नदान इत्यादीक जाता तावळी हे शुभकृत नांव संवत्सरांतू आमगेले स्वामी हांगा घेवन पावली आमगेले संवसान जावन 400 वयर 80 वयर जाता 480 वर्स सगळें जालें तशेंच आमगेले व्यास रघुपती देवान पुनःप्रतिश्ठ स्वीकार करून घेवन 10 वर्स जालें अशें हें सगळें एक संकल्प म्हणला म्हण की पुण्यकाल म्हणला म्हण की आमगेले सीएमएन स्वामी जाल्यार दिक्षा घेवन 20 वर्स जाता असं सगळें एक पर्वकाल मेळ्ळें येयला म्हण की मेळ्ळें घेवन आमगेले स्वाम्यान हे विशेष नगरी आमगेले अयोध्या मथुरा माया काशी कांचीवंतिका सप्तमोक्षदाय नगरींत प्रधान जावन हरिद्वार तशें अयोध्या हे सगळं क्षेत्रांत वचका हांगा देवार विशेष आराधन करून ते पुण्यान करतना आमगे समाज पुण्यवंत जावका म्हूण घेवन प्रत्येक क्षेत्रांत विशेष हवन की अन्नदान की हे सगळें दवरलां तशी हांगा हे बाल व्यास सन्निधानांत स्वाम्यान मना लेखून घेवन हांगा मोक्काम जाता आसत सुकृतेंद्र सेवा प्रतिश्ठान हांणी ही सेवा अर्पण करता आसत तावळे हांगा अन्नदान हें सगळें करचे खातीर अनेक आमगे समाजाचे व्हड एक संघ संस्था म्हणला म्हणजे जेसू सेवा मंडळ की तांणी पुराच्याक सहकार दिवन घेवन हांगा हे कार्यक्रम चलता म्हळ्यार चूक जायच ना तसले एक संदर्भार हांगा परा 4 तारखेक हांगा चेडवांक आसती 304 चेडूं बरसती लगे गांवां दुखून लगेगी दुखून सगळे येतात असल हे बालव्यासा सन्निधान बालभोजन एक जावका तावळे आमगेले समाजान केला आनी बालकान आसता जावका थोडी चिंतन ती कित्याक बालक जावका जलजलारी योग्य जावन धार्मिक विवाह इत्यादी जावका सत्संतान जावका हे आमगेले एक विवाहाचे व्हड एक संकल्प धर्मसंतान अभिवृद्धीर्थम म्हणून तसले विवाहादी संस्कार जावका म्हळ्यार आमगेलो समाज संस्कारवंत जावका आमगेलो समाज विद्यावंत जावका सुदृढ जावका बुद्धिवंत जावका मात्र न्ही देव धर्म आचार विचार हरिगुरू हे आमकां जावका हे धोरण हाडका आमी पुण्यक्षेत्र यात्रा करका अशी समाजांत आमगेले जनबल जावका आमी तनू मन धन म्हणटात म्हणटाना जनबल मनोबल धनबल हे सगळे बलवंत म्हळ्यार बलिश्ठ समाज म्हळ्यार हे सगळें येयलें तावळे तसले एक चिंतन तो हांगा जेवतसलें बालभोजन परा 4 तारखेक हांगा जाता हांगा मुक्काम जावन 5 तारखेक स्वामी हांगा देखून घेवन अयोध्ये वतात म्हणटाना असल हे क्षेत्रांत जावचे बालभोजनाक एक सुमार ताका दिवचे साहित्य म्हणटा ती हे सगळे मेळ घेवन एक कळ्यान सेवा अर्पण करूं जाल्यार ताणें सुमार एक 500 रुपया सगळे दिव्येत म्हण घेवन हे मुखांतर माहिती दिता आसती ताजें विवरण दितात म्हणटाना बालभोजनाक कोणाक आसत जाल्यार आमी सेवा करूं म्हूण एक सूचना तशेंच एक बालभोजन केलं निमित्त कसं न्ही म्हूण सांगल्यार चेडूं वा संतोश जाल्यार आमी सांगता ती चेडूं म्हळ्यार देवान रूप म्हूण घे म्हळ्यार तांणी निश्कळंक मन तांगेले कसं न्ही वेव्हार आसना कल्मश आसना केवल तांणी मोग करच्यो प्रीती करच्यो तांणी संतोष पावल्यार आमकां सगळ्यांक संतोश जाता अशें सर्वांक संतोष मेळटा जाल्यार एक कार्य म्हळ्यार चेडूं हांसल्यार संतोश तांणी खेळल्यार संतोश तांणी गोलाट केल्यार संतोश तशी आडवं मक्कळू म्हूण सांगता ती तशी आशिल्ली जाल्यार एक हांगाचे मुग्ध चेडवांक
तांकां अन्नदान म्हळ्यार ताजे बालभोजन म्हूण सांगल्यार तांकां वस्त्र इत्यादीक दिवन घेवन एक संतोष करचें कार्य लेखला हाका सर्वांनीचे सेवा रूपारी भाग्य वेत नाजाल्यार ताका कशें कोरका म्हूण घेवन मना आफोवन घेवन सहकार दिव्येत देवाले स्वाम्याले प्रिती कारण जेवेत म्हूण हे मुखांतर हांव दोन उतर सांगता. हरि ओम.